नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. मध्यान राती सावन नातला सुरू. येसूच्या जल्माचो खीण धरून मध्यान राती इंगर्जीनी खासा मिस जाले. जल्म सुवाळ्याक घरा, इंगर्जी, कपेल आनी दिव्यांचो झगमगाट, सजयल्ले गोठे, नखेत्रां, येसूच्या जल्माचे देखावे, तरेतरेच्या गोडशांच्या जिन्नसांची वरायटी. नातला म्हणून गोंयकार सज्ज. आता नव्या वर्सा मेरेन सप्तक भर नातला. देवान आमकां एक पूत दिला म्हणजे देव मनीस जाता. ताचें नांव जेजू. जेजू म्हणजे तो सोडवणदार आनी ताचो जल्माचो दीस आमी समोर ओंपता. हो व्हडलो गूट आमकां तो लागू जाता आनी देखूनच आख्खी प्रितूम आनी आख्खी मनीसकूल संतोसता आनी आमी समोर ओंपता गायनां करून, देवाची तुस्त आनी वाखाणणी करून. एंदोबाजीक पवित्र मिसाची भेट आमी आयज समोर ओंपता. तेन्ना आमी याज्ञीक देवाचे व्हडपण गायता. तुमकां सगल्यांक आयज नातालाची परब समोर ओंपतना हांव कुशाल भरीत आनी संतोश भरीत नातालां तुमकां सगल्यांक हांव दिता. आयज आमकां एक सोडवणदार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. तो आमचे मोहिमेचो बरवरसो. ह्या उत्सवीक वर्सान तो आमकां आमच्या घोराब्यांत, समुदायान, फिगोरशेंत आनी वावराचे सुवातेर बरवशाची यात्रेकारां जावंक आपयता. पिलग्रिम्स ऑफ होप. हे मिसांत वांटो घेता आसतना मागुया जोड एकलो आमी आनी आमची पवित्र सभा, पवित्र आत्म्याची पवित्र सभा आनी आमच्यो समुदायो खरेंच बरवशाच्यो यात्रेकारां जावंक मागुया. 2 दिसां उपरांत बीफ वाल्यांनी आपली दुकानां उक्ती केल्यात. मंगळारा सावन कत्तल सुरू जाला. आज बाजारात मांस आयिल्ले. मांस रोखडेच काबार म्हूण बीफ विकपी सांगतात. 2 दीस फाटीं मडगांवां मार्केटात गोरक्षक आनी बीफ वाल्यां मदीं पेटिल्ले. त्या तिडकीन बीफ वाल्यांनी शॉपां बंद दवरिल्ली. एक बैलेला पण फाल्यां आणि फाल्यां बी येतले. फाल्यां आता गॅरंटी कोण आज येयले. आज एक बैल दिला दुखयलो थोडे आज काबार जाले मग आमकां मातशें ते गाडीचे वेपाक चान्स जाय. लोकांक मातशें बरें पडटा. कितू येयला आयज पूण लोकांक मेळ्ळा. काबार जाले. फाल्यां दोन म्हणून आमची आयच्या शॉपां ओपन जाल्या आनी सीएमाक आमी थँक्यू वेरी मच म्हणटा. देव बरें करूं. सीएमान अश्युरन्स दिला की कोणीय जर कितें कायदो आपल्या हातीन घेत जाल्यार की आपूण एक एक्शन घेतलो म्हणून. ताका लागून आमी सीएमाक थँक्यू वेरी मच म्हणटात. आनी आमचें मास येवंक लागलें. शॉपां ओपन जालेली आहा. चड चड देव बरें करूं. 2 दीस शॉपां बंद आसले म्हणल्यार मेन जो सेल आहलो तो गेलो. आता कॅरी ऑन नॉर्मल एज नॉर्मल. क्रिसमसा बिझनस तो गेलो रेग्युलर. बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकराची केरळचो राज्यपाल म्हूण नियुक्ती केल्या. फाटल्या वर्सभर तो बिहारचो राज्यपाल पद भुशयतालो. ताचे पयलीं ताच्या हिमाचल प्रदेशातूय राज्यपाल पदाची जबाबदारी सांबाळ्ळ्या. आता आर्लेकार केरळचो राज्यपाल. बिफोर ट्रान्सफर तुमचे प्रेसिडेंटा कडेन बी उलोवप कितें जाल्लें काय कशें कितें? तेन्ना प्रेसिडेंट म्हाका म्हणिल्लें. हय हय. प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें म्हाका. आनी सर केरळान एक्चुली गव्हर्मेंट दुसरो आसा. ना गव्हर्मेंट खंयचेंय असलें म्हण कांयच फरक पडना. गव्हर्मेंट शेवटी आसता तें राज्यपाल आसता ताचें आनी थंयच्या लोकांचें आसता. खंयचें कोणाचेंय गव्हर्मेंट असलें तरी काम हें लोकांचें करपाचेंच आसता आनी तशेंच जातलें. म्हाका कसलीच अडचण केरळाक येवची ना हाची म्हाका खात्री आसा. माननीय प्रधानमंत्री बाकीचे सगळे आसात तांच्यांनी कसो केंद्रातले मंत्री जे आसात तांच्यांनी कितें विचार केला पण तो बरो
विचार हो बरो आसा, म्हाका योग्य दिसता की म्हाका थंय काम करपाक आनीक भरपूर संदी जी आसा, बिहारांतले अनुभव, हिमाचल प्रदेशांतले अनुभव, ताज्या आदाराचेर हांव थंय वेवस्थीत काम करूंक शकतलो, बरें काम करतलो हाचो म्हाका विश्वास आसा. आणि सर केन्नाच्यान सर तुमी घेतले थंय? अजून ठरोवंक ना, तें ठरयतलो. फुडले 4-5 दिसां भितर हांव थंय वतलों. सुलेमानाच्या पहिल्या व्हिडिओ खातीर माझी चौकशी चल्ल्या, तशीच दुसऱ्या व्हिडिओचो सोर्स सोदूंक करची. आपाच्या अमित पालेकराचो आर्ग्युमेंट. दुसऱ्या व्हिडिओत सुलेमान स्क्रिप्ट वाचता तो दिसता. आपली नावां क्लियर करूंक खंय बीजेपी हो व्हिडिओ वॉशिंग मशीन कशें वापरता. पालेकराचो आरोप. मंगळारा दुसऱ्या दिसा पालेकराची चौकशी जाली. काल तो व्हिडिओचो टायमींग जेन्ना हांव भितर वता तेन्ना येता तेन्ना कांय गजाली क्वेश्चनेबल जाता. द ऑथेंटिसिटी ऑफ दॅट व्हिडिओ, क्रेडिबिलिटी ऑफ दॅट व्हिडिओ, टायमींग ऑफ दॅट व्हिडिओ एंड सोर्स ऑफ दॅट सेकंड व्हिडिओ हॅज टू बी प्रोब्ड एज मच एज आय एम बींग प्रोब फॉर द सोर्स ऑफ द फर्स्ट व्हिडिओ. बीजेपीचो वॉशिंग मशीन जालो तो व्हिडिओ टू क्लीन अप द इमेज ऑफ बीजेपी. आय डोंट नो, इट इज फॉर पीपल टू जज अँड डिसायड दॅट पार्ट ऑफ इट. व्हिडिओ क्लियर कट दिसता सेकंड व्हिडिओन. ही इज वेरिंग ग्लासीस अँड इज रिडींग इट. आणि आय थिंक एवरीथींग हॅज टू बी प्रोब एज फार एज दीस एंटायर सेकंड व्हिडिओ इज कन्सर्न. पळय, जेन्ना चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी सिद्दीकीक 2 ते 3 दिसां पयलीं अरेस्ट केल्लो, SP म्हणटा 2 दीस, मागीर म्हणटा 3 दीस, मागीर DGP म्हणटा 2 दीस 3 दीस, तेन्ना हांवें सांगपाची गरज ना. जर सिद्दीकी वॉज इन कस्टडी ऑफ पुलीस फॉर लास्ट 3 or 4 days, एक तर तो व्हिडिओ येवंक जाय आशिल्लो 3 दिसां पयलीं, नाजाल्यार तो काल जर आयला आनी टायमींग परफेक्टली कोइन्सायडींग विथ माय एंट्री टू पुलीस स्टेशन, which means something was being framed up, cooked up, a made up video has been brought out to clean the image of Bharatiya Janata Party. म्हादय नेमिल्ल्या सभाघर समितीची दुसरी बसका 27 डिसेंबराक जावपाची आशिल्ली. जाहीर जाता थंयच आसा. कांय वरां भितर बसका फुडें धुकल्ली. आतां खंय 10 जानेराक सकाळी जातली. दुसरी बसका बेगोबेग घेवची म्हूण विरोधकांनी फाटल्या अधिवेशनात मागणी केल्ली. प्रकल्पाच्या क्लिअरन्साक कर्नाटकान केंद्रीय पावड्यार मोठो नेट लायला. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात सायबर क्रायम आणि सायबर फ्रॉड जातात, मात ताचेर रिपोर्टिंग जायना. पुलीस सध्या क्रायम कंट्रोल तशेंच सायबर फ्रॉडस्टरांक धरूंक लोकांचे आर्थीक लुकसाण जावचें न्ही म्हूण खासा प्रणालीचेर काम करता. परिणामूय बरे दिसपाक लागल्यात. DGP आलोक कुमार हेड ऑन. दुसरे मोठे टार्गेट खंय अपघात देंवोवपाचे. अगर छोटी चोरी भी हो जाए तो वो आती है, लेकिन साइबर क्राइम कई बार ऐसा भी होता है कि कई लाखों का हुआ है लेकिन वो कहीं पे कुछ आता नहीं है. लेकिन साइबर क्राइम का इंसिडेंट एक मेजर चैलेंज केवल गोवा के लिए नहीं है, बट ओवरऑल आज के सिचुएशन में हर सोसाइटी के लिए है. तो उस पे हमारा फोकस रहा है और उसमें हमने साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है उसको स्ट्रेंथन किया है. हमने साइबर क्राइम की ट्रेनिंग करीब 800 गोवा पुलिस वालों को, जो इंडिया की अपेक्स टास्क फोर्स है जिसको I4C कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर काम करती है, उससे 2 दिन की ट्रेनिंग करवाई है. और उसके अलावा हमने I4C में गोवा का एक पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव भी गोवा गवर्नमेंट के अप्रूवल से रखा है. तो वो हमने पिछले महीनों में कई लोगों को अरेस्ट किया है और जिसके अच्छे नतीजे आए हैं. और दूसरा होता है जो पैसा किसी का चला गया उस पैसे को रोकना, कि वो जो फ्रॉडस्टर तक ना पहुंचे, वो बैंक में कहीं पर अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उसको रोकना. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमने जुलाई से लेके अभी तक जो हम पहले रोकते थे उस पैसे को, दैट वाज अराउंड 7 to 8%, और अभी के महीनों में नाउ इट हैज जंप टू ऑलमोस्ट 30%. बेसिकली सर साइबर क्राइम में यही होता है कि स्पेशली सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल सिटीजन हो, ये होप नहीं रहता कि एक बार पैसा अगर चला जाता है तो ये वापस मिलेगा. जी, तो उसमें अभी जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट हम 30% अमाउंट को रोकने में सक्षम हो गए, जो पहले 7-8% हुआ करता. तो साइबर क्राइम इज ए लॉन्ग बैटल ये इसमें, तो इस पे कंटिन्यूस हमारी अपनी तैयारियों को मजबूती देना, ये मेरी एक बहुत ही टॉप प्रायोरिटी में से है. दूसरा जो एक मेजर चैलेंज गोवा का है वो है आपका ट्रैफिक एक्सीडेंट्स करती हैं. तो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, पर इन सारे स्टेक होल्डर्स को लेके क्या हम मतलब एक बहुत पुख्ता रोड सेफ्टी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं,
गोवा के लिए, सो दैट जो ऑलमोस्ट 300 डेथ्स होती हैं गोवा की सड़कों पे हर साल, उसको हम रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस तरह का। तो ये एक विजन हमारा वहाँ पे भी है। 5वी ते 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान हो निर्णय घेतला। नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गात बसूंक मेळचें ना, तांकां 2 म्हयन्या भितर परत परीक्षा पास जावचे पडटले। शिक्षक पालकांचो निर्णयाक येवकार। RTE कायद्या सकयल नो डिटेक्शन रद्द करचो निर्णय 2019 घेतिल्लो, 5 वर्सांनी चालीक। येता 5वी ते 8वी मेरेन सगळ्यांक पास करपाचें धोरण सरकारान चालीक लायिल्लें, मात त्या निर्णया उपरांत शिक्षणीक मळाचेर घे टिका जाली। मात केंद्र सरकारान आतां सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द केलां। धोरणाक लागून भुरग्यांच्या अभ्यासावेलें लक्ष उणें जालां म्हूण शिक्षण तज्ञ उलयल्ले। जो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क जो केलो आसा, फ्रेमवर्क प्रमाण आमकां करिक्युलर गोल्स दिल्ले आसा आनी कंपिटन्सीज दिल्ले आसा। म्हणजे भुरग्यांक ते स्टेजीर कितें गोल्स अचीव करपाक जाय आनी कितें कंपिटन्सीज तेजे जावपाक जाय ते। आतां कशें आसा की जर 5थाच्यान त्या म्हणजे प्रिपरेटरी स्टेजींतल्यान जर मिडल स्टेजीर वयता आसत जाल्यार प्रिपरेटरी स्टेजीर कांय कंपिटन्सीज दिल्ल्यो आसा ज्यो भुरग्यांनी अचीव करच्यो। आनी तेच्या नंतर तें एसेसमेंट जें आसा तें एसेसमेंट 2 तरेचें म्हटलें आसा, फॉर्मेटिव्ह एसेसमेंट आनी समेटिव्ह एसेसमेंट। फॉर्मेटिव्ह एसेसमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी मागीर एट द एंड ऑफ द इयर दॅट विल बी अ समेटिव्ह एसेसमेंट। आतां समेटिव्ह एसेसमेंट म्हणटा आसतना सुद्दां ह्या वर्सा त्या NEP प्रमाण कशें आसा इट इज कंपिटन्सी बेस्ड लर्निंग, म्हणजे कांय कंपिटन्सीज भुरग्यांनी अचीव केल्या काय ना आनी मागीर चॅक करप वेदर ही इज रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज। आतां ह्या नवीन एमेंडमेंट जे येयल्लें आसा रायट टू एज्युकेशन एक्टान, तेजे प्रमाण अशें म्हटलेलें आसा की ते स्टेजीर जर तो रेडी आसा काय ना हें पळोवपाचें। इफ इज नॉट रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज जाल्यार ही वील बी रिएसेस, म्हणजे ताका 2 म्हयन्याचो टायम दिवप आनी ताका रिएसेस करप। की आमी थोडोसो जो भुरग्यांचो अभ्यासाचेर लक्ष आशिल्लो तो खंय तरी मातसो कमी जाल्ल्याची एक भावना आसलेली। म्हणजे भुरग्यांक कितें तरी भंय जाय आनी पालकांक कितें तरी भुरगो आपल्या भुरग्याचें 1 वर्स आयुश्याचें फुकट वयता हेची एक जाणीव जावपाक जाय आशिल्ली। आनी ती जाणीव खंय तरी फाटल्या जो नो डिटेंशन पॉलिसीच्या पयलीं म्हणजे CCE नुसार आमी डायरेक्ट 8वी मेरेन पास करतले, त्या वेळाचेर थोडे भुरगे निर्डावलेले आसले, निर्धास्त आसले आनी नवीन येयल्या उपरांत मागीर ते शिकपा कडेन दुर्लक्ष करून मागीर त्याच भुरग्यांचें नुकसाण आमकां धावीत जाताना दिसतालें। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। गोंयचो पर्यावरण संवेदनशील वाठार बऱ्यापैकी उणो जाता। केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ल्या आंकडे हुस्को करपा सारके। फाटल्या 2 वर्सांत गोंयचो 150 हेक्टर रानां वाठार उणो जाला। उत्तरेक 90 हेक्टर, दक्षिण गोंयांत 60 हेक्टर रानां वाठार उणो जाला। केंद्रीय मंत्रालयाचो रिपोर्ट सांगता। अस्तंत घाटाच्या रानां वाठारात मोठ्या प्रमाणात उणाव जावपाक लागला। तातूंतलो वट्ट 20.37% वांटो गोंयचो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय रान सर्वे रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जाला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचो राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 भायर आयला। रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत रान वाठार उणो जाता। गोंयचे खारपुटी वाठार मात वाडटा म्हण रिपोर्ट। अस्तंत घाटांतल्यान रान वाठारात उणो, गोंयचो 20.37% वांटो। उत्तर गोंयांत वट्ट 90 हेक्टर रान वाठार देंवलो। दक्षिण गोंयांत 60 हेक्टर रान वाठार उणो जाला। सैमान दिल्ल्या ह्या धनाची आमी राखण करूंक ना जाल्यार येवपी काळ आमचे सगळ्यां खातीर भिरांकूळ परिस्थिती हाडटलो, अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान मांडलां। आमी जंगल म्हणटा तेन्ना आमच्या लक्षात येवपाक जाय की ही जी आमकां निसर्गान दिल्लेली सैमान दिल्लेली जी आमकां धन आसा तेची आमी जर राखण करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की येणारो जो कालखंड आसा, वर्तमान जे आसा ह्या आमच्या राज्याचे आमच्या देशाचे ही खूब भयानक परिस्थितीचेर पावताले। आयज जगान सगळे कडेन वाळवंटान बर्फ पडटा, ज्या जाग्यार बर्फ पडोंक जाय थंय वादळां जाता, लोकांचें जीवन विस्कळीत जाता। आमच्या गोंयान ही सगळी परिस्थिती येयल्ली आसा आनी 2 वर्सां जेन्ना अग्नितांडव जे आसा हे अग्नितांडव नैसर्गीक न्हू, हे अग्नितांडव मुद्दम जे लोक काजू किंवा हेर बागायती पिकांची लागवड दोंगरार करपाक सोदताले तेंच्यांनी ती केल्ली आनी तेचेर आवाज जेन्ना उठयलो तेन्ना खंय तरी वन खातें आसा तें न्हिदलेलें वन खातें जागे जाल्यान तेंच्यांनी तेचेर प्रतिबंध हाडपाच्या नदरेंतल्यान यत्न केल्लो आसा। एकंदर ही परिस्थिती जी आसा ही जर आमी सुदरोवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमचें भवितव्य न्हू, आमचें वर्तमान न्हू, तर ह्या आमची जी ल्हान भुरगीं जी आसा न्हू तांकां प्राणवायू खंयच्यान दिताले तेच कळना म्हाका। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
हायकोर्टाच्या वर्दीप्रमाण नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शिवोले ओशाल झरी लागसार येवपी कथित बेकायदेशीर प्रकल्पाची पळवणी केली. प्रकल्पाक लागून उदका स्त्रोत आणि झरीची वाढ लागतली म्हूण थळाव्यांचो आर्ग्युमेंट. हो प्रकल्प पर्यावरण मारक म्हूण शिवोलकारांनी हायकोर्टात PIL घाला. Now if you see what we have measured, most of the road width is under 6 meters. It has to minimum width has to be 6 meters. It is less than 6 meters. As per TCP record, what they have recorded today, they have themselves have recorded that it is less than 6 meters. So this is what we have alleged is this is illegal house multi-dwelling housing project where 8 villas are coming and 8 swimming pools. So we are our plea to the court has been that this is a highly environmentally damaging project for the spring and therefore this project has to be stopped. All this structure, cement and steel has to be removed and it has to be restored to the original state because the spring water levels are going down slowly. Yes, am I right? come down by 33%. So 33%, this is definitely causing, and we are proving this scientifically. We are not just saying in there, actually what is happening at the level. सो आज तांच्यांनी पळयत जाल्यार तुमी 4, 420, 430, 4 अशें 5 भितरूच सगळे मेजरमेंट मेळटाले चडशे कंटिन्युअसली. एक तेंचो एक शोल्डराचो जो भाग सोडलेलो वेगळो जाल्यार पण तांकां मेळटालो मेजरिंगाक बिकॉज पीपल वर एक्टीव एंड दे वर टेलिंग हाव द रोड इज आनी कितलो विताचो आहा तो सारको करून आमी केल्लो आसा. सो दे हॅव डन द वर्क एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट टू दी डिपार्टमेंट. पण हो आमी प्रोसिजर पयलीं मागताले, जे खणप सुद्दां सुरू जावंक नासलें न्ही तेन्नाच मागताले आमी की ह्यो प्रोसिजर पयलीं जर केल्लो आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन जावन जर जाल्लो आयज हे आनी येदे व्हडले जावन आनी वयचे नासले. कारण हें कितें आहा, इट इज अ स्लो पॉयजनींग. इट इज स्लो पॉयजनींग कळना. आयजूच मनीस मरना, आयज पॉयजन घेतले की तो हय रोखडो एक म्हयन्यान वर्सान घोव मारता पळय तशी ही जर आतां एक सुरवात जातली आनी हळू हळू आमकां कळचेच ना. वन डे वील कम लेवल वील टोटली कॉलेप्स आनी ड्राय जाल्यार आमी न्हिदपाचें पडटलें आनी मागीर आनी ताका रिट्रावल ना. गोय धारवाड महामार्गार गोंयच्यान आयिल्लो टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि गोंया वाटेन वतल्या ट्रकाचो अपघात. ट्रकातले 3 जाण जाग्यारूच सोंपले. टेम्पो ट्रॅव्हलरांत आशिल्ल्या 5 जाणांक बरोच मार लागला. तांकां हॉस्पिटलांत घाल्यात. फातोडेर सुमार 3 अपघात. हणमंत मल्हाड, महंतेश चव्हाण आणि महादेवप्पा हुल्लळी म्हणटा त्या 3 मरण. गोव्यात पर्यटना खातीर येल्ले एक ट्रॅव्हल्स ती गोव्यात पर्यटन केल्यानंतर परतून वचत असताना गोवा धारवाड या रस्त्याचेर अर्णवर लागींच तेका एका मिनी ट्रकीन धडक दिली. तेज्यात टुरिस्ट ट्रॅव्हलर आसात तेजेतले 5 जण जखमी जाल्ले आसात. तशेंच ट्रकात आशिल्ले 3 जाण जागीच ठार जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसात. एकूण टुरिस्ट टेम्पोतून एकूण 16 जण गोव्यात येल्ले आणि ते परतून वचत असतानाच हो अपघात घडलो आसा. हो अपघात हो अळणवार पुलीस स्थानक हद्दीत घडलो असून या पुलीस स्थानकात या प्रकरणाची नोंद जाल्ली आसात आणि जी जखमी आसात तेंचेर बेळगांव हांगासर उपचार सुरू आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आता न्यूज आणि प्रोग्राम 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.